नमस्कार. काल बिचोली पोलीस स्थानकाचेर एक 10 वर्साच्या चल्यान आपल्या आवयन आपल्याक मारले ही कागाळ घेवन पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन रजिस्टर केली. ह्याच बाबतींत अशें आहा की जो चलो जो आहा तो चल्यानी आपल्या आवयन आपल्याक मारली म्हणून ह्या बाबतींत ताणें हेल्पलायना कडेन हेल्प मागली आनी त्या हेतूसून ताणें हेल्पलायनाच्या आदारे आनी हेल्पलायनाचे मेंबर जे रुक्मिणी पित्र्या यांच्या आदारे त्यांच्यांनी कंप्लेंट बिचोली पोलीस स्टेशनार भरली. मेळटा ती म्हायती अशी की तो चलो जो आहा तेचे आवय गुरविंदर कौर आनी बापूय जो आहा त्रिवेंद्र सिंग हे सदांच त्या घोव बायलां भितर झगडी जाताली आनी ह्या झगडे भितर भुरग्यांक खंय ना खंय तरी त्रास जातालो. पण गेल्या 21 तारखेक ह्याच म्हयन्याच्या 21 तारखेक तेंच्या भितर झगडी जेन्ना जाली तेन्ना आवयन एका वस्तून त्या चल्याचेर मारहाण केली आनी त्या चल्याक दुखापत जाली. त्या दुखापतीचे कारण धरून त्या चल्यान हेल्पलायनीक कॉल करून त्या हेल्पलायनीच्या ज्या रुक्मिणी पित्र जे आहा तांकां मेंबर जे आहा हेल्पलायनीचे तांकां आपोवणी करून तेंच्या वांगडा रावन ही बिचोली पोलीस स्टेशनार तेंच्यांनी कंप्लेंट रजिस्टर केल्ली आहा आनी ह्या बाबत बिचोलीचे पोलीस जे आहा ते तपास करीत आहात आनी फुडें तपासान कितें जाता तें आमी तुमच्या फुडें हाडटा. स्टुडंटा खातीर सतर्क